हांवें हांगा न्हू कावते अंदू लायल्ले ते आमकां उदक मातशें खूबच टायम जाता दिवपाक तेका लागून ते कावते ते खूब तांबडे बी पडला मरपाक पावला सारके उदकाक लागून आमकां खूब त्रास जाता एग्रीकल्चरूय करून कितें बेनिफीट ना अशें जर तुमी उदक इतकें दिवपाक जर त्रास करता जाल्यार म्हणजे उदक दिवपाक टायम जाता आमकां आतां हांकां माडयांक म्हणटरी एक कमीत कमी 15-20 दिसांनी उदक गावपाक जाय न्हू एक्चुअली आमकां ते आतां एक 35 दीस वयता आतां म्हाका 31 डिसेंबराक दिल्लें उदक आयज 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 एपय दिल्लें परत 2000 सिडलिंग मेळ्ळें लावन एका आठवड्यान उदीक हांवें साहेबांक सांगलें सगळ्यांक सांगलें जाल्यार हां म्हणटा पण उदक मेळना आतां सिडलिंग लावन 8 दिसांनी परत म्हाका उदक दिलें ना न्हू आतां उदक दिल्लें आहा पण तितून म्हाजे 2000 सिडलिंग सामकें फुकट गेलां हांगा आतां ऊस करया ते पाण्याच्या प्रमाणान सोडलो आनी आतां हांव कंप्लीट भाजीपालो घालूंक सोदता प्रोजेक्ट करपाचो पूण उदीक म्हाका दिना फाटल्यां म्हाका 8 तारखेक उदीक मेळ्ळें आयज तरी 5-6 तारीख पाणी ना एका म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान पाणी मेळटालें उदका पयरो दिना न्हू ते आतां ऊस मी थोडो बी लायला भितर वाट पूण ताका पाणी दिवंक ना आनी मी पंपार वचोंक ना म्हणटा मागो त्या आतां हेच पाहिजे पाणी इरिगेशनाचें आनी खंयचें पाणी व्हरता कशें उदक ही पायपलायन आहा ती वयता तें वयता तें व्हरता काय वयता तें पायपलायनीसून जे बंधाऱ्याचें उदक शेतकारांक दितात ताचे खंय सारकें मेंटेनन्सूच जायना ह्याच बंधाऱ्याचें तुमकां शेतांनी पाणी हय येता ह्याच बंदरे पाणी येता पेटी ना तेका कापेदी घातल्या आनी कोयर आहा एकदम घाण आहा ती क्लीन करिना आनी व्हरता बंदारा फूल घालूंकच ना हापत घातला म्हणजे काय माती ना भितर सगळो लिकेज आहा तेंचे तेच येता क्लीन करपाक ऑपरेटर जाता तेच बेंडटा बी अशें क्लिनींग ते हाडटा आपूण न्हू वर्सा चालूच सांगता आमी ती पायप लिकेज आनी कितें ते हय म्हणटात ते करतात म्हणटा पूण खंय ना WRDचो एई म्हणटात सुरवातीक खंय सगळी जमीन भिजूंक जाय म्हूण शेतकारांक मायज उदक दिल्लें आतां फुडल्या रावंडाक सारकें दितले लिफ्ट इरिगेशन स्किमीचो पंपूय खंय जाग्यार घालतले We are giving more water. First and second round also little bit more we are giving. That's why duration of time, that is round. This first time it is little bit more. That means we could give this time 2 rounds only we are given. The next round, I think within 15 days we can give water. Okay. So all farmer will get water after every 15 Every days. 15 days, that is all possibilities are there. Actually, we have almost 30 to 33 LI schemes in Sapari. So first round we are installing one set of pump. In LI's Adwai we have installed only one as well, and we have started supplying. Now second pump already pump is ready. Only little bit our starter some minor problems are there. Then we will be installing immediately, and for this purpose. We are never delayed our supply of water because our pump is up to morning to night until 10 o'clock. We are supplying water to them. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.